एक मालगडो मनीस आसलो तो मस्तू बी येल्लो ताच्या कुशीने भुरगें आसलें एका घडये ताणें शें गुवन पळयलें त्या मालगड्या मनशाक आनी म्हणालें अंकल काही जायना भियेनाका म्हणालें पसून वासूंक उत्त गेलें वासून रावलो ताणें विचारून सोडलें भुरग्या कडेन तुका बेन दिसना पुता ओके राव अंकल विमानाचो पायलट म्हजो डाडा देवाचेर बावर तोंड जाला कित्याक वस्तू आसात वस्तू समाधान दिता बाबार ताची सुखी धाडायल्या शिकप सडलां जाणवाय वाडल्या राज आमी वाडला देवाची गरज ना म्हण बघता तो भावार्थ घट करून भावानी बहिणी या नोवेनाच्या मिसाक आमी आयल्या बेश्टे आयल्या न्ही हांगा फाटी येताना आमचो भावार्थ आनीक इल्लो इंचा चड जावंक बेविश्वासी पयस करूंक जशें भांगाराची परीक्षा उज्यांत आसा तशें मनशाच्या भावार्थाची परीक्षा ताच्या कश्टांत जाता. बाळोक जेजू ते मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो तें एक विमान सिंगापूर तावन न्यूयॉर्काक उबोवंक आरंभ जाला. अर्द्या वाटेक पावलें म्हणटना एक परगटणी जाली. पयलें वेदर वातावरण बरें ना देखून सर पयनाऱ्यांनी तांच्या बसकेर बसचें तुमकां विमानार गेल्ल्यांक तो अनुभव आसा. आनी थोड्या वेळान परतून एक अनाउन्समेंट जालें तुमकां खावंक पिवंक दिवचो वेळ तरी भायलें वेदर बरें नासलें देखून आतां दिवंक जायना आमकां बक्षिजे म्हूण. पूण भायलें वेदर वारें वादळ गडगडें जगलाणें हें पुरा इतलें भिरंकूळ आसलें की तें रावच्या परिस्थितीर नासलें. भितर आसले पयनारी पुरा भियान आकांतून आसले एकामेका पळयताले. विमानार गेल्ले अणभव आसा असो. एक मालगडो मनीस आसलो तो मस्तू बी येल्लो ताच्या कुशीने भुरगें आसलें. भायलें वातावरण इतलें भिरांकूळ आसलें तरी ह्या भुरग्या फिकीरत ना तें बूक काणकोण बरें कर वाचून आसा. एका घडये ताणें शें गुवन पळयलें त्या मालगड्या मनशाक आनी म्हणालें अंकल काही जायना भियेनाका म्हणालें पसून वासूंक उत्त गेलें वासून रावलें. जाल्यार ह्या मामाक ह्या भुरग्याचेर विशेश गमन आमी सगळीं इतलीं भियेलीं हांव कळलें कितें जायत म्हणून. जाल्यार हें भुरगें एक बार आरमेण आसा न्ही ताणें विचारून सोडलें भुरग्या कडेन तुका बेन दिसना पुता आरे पळय सगळे पयनारी भियान आसात ओके राव अंकल विमानाचो पायलट म्हजो डाडा तो म्हाका घरा शाबीत आपोवन व्हरतालें ओके राव अंकल विमानाचो पायलट म्हजो डाडा तो म्हाका शाबीत घरा आपोवन व्हरतालें म्हणून परतून वासूंक उत्त रावलें. भायली परिस्थिती त्या भुरग्याक कळीत ना तरी सगळें विमान म्हज्या बापायच्या हातांत कंट्रोलार आसा म्हणलें चिंतप त्या भुरग्याचें त्या बापायतें त्या धुवेक असो भावार्थ परगट करता. सगळें विमान म्हज्या बापायच्या कंट्रोलार आसा. भावानी भयणी पिडेची भिरंकूळ वारें वादळ येताना सोलवणेचें जगलाणें गडगडो आवाज करतना पितीतपणाचें वारें मारतना निराशेची मोडां उपजतना भिरंकूळ टेन्शन जावन जिनियेचें एरोप्लेन वयर सकला जाताना त्या भुरग्या बरी तुका आनी म्हाका सांगयत की म्हजें जिनिये एरोप्लेन कोणाच्या हातांत आसा. उतरां येवंक कितले कश्ट पळय. म्हजें जिनियेचें एरोप्लेन देवाच्या हातांत आसा. म्हज्या देवाच्या की व्हरतो पदवेदार शक्तिवंत देव कोण आसा. म्हज्या देवाच्या की व्हरतो शक्तिवंत पदवेदार देव कोण आसा. सगळें म्हजें जिनिये विमान ताच्या हातांत नांगी ताच्या कंट्रोलार नांगी. ओ म्हजो भावार्थ ओ तुजो भावार्थ तें सारकें म्हणटा देवाचें वतर किर्तन 20:4 साम 24 वर्स 1 कितें म्हणटा पळया सर्वेस्पराच्या अधीन आसा पृथ्वी आनी तांतूं आसा तें सगळें संसार आनी तांतूं वस्ती करता तें सगळें सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. जोबाचें पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 10 म्हणटा ताच्या हातांत आसा हर एका प्राणीचो जीव हर एका मनशाचो श्वास. ती एक हळ्ळी हळ्ळेंत एक व्हाळ आसा
व्हाळाक एक पांपाळें आसा. पांपाळें म्हळ्यार माडयेचें पांपाळें. माडयेचें पांपाळें कुंभ जालां. धाकटुल्या जिवाणाक आलतोडीत आनी पलतोडी वचूंक जाय. पांपाळ्यांतल्यान वेच्या तितल्यान धैर्य ताकाना, सुकलो जाल्यार सकला पडटा तो. अशें पळयतना पलतोडी रावला एकलो तरणाटो. ताका तो जेजू म्हूण कळीत जालें. देखून हो आलतोडी रावन ताका म्हणटा, जेजू पलतोडी कित्याक रावलाय? इशिने पळय ह्या कुशीन ये, म्हाका आलतोडीत आनी पलतोडी व्हरनेंगी. ताका जेजून म्हळें खंय, तुमचो ये पळया, तुमचो ये पळया. असलें सगळें धैर्य एकठांय करन जिवाण आलतोडीत आनी पलतोडी त्या पांपाळ्यान उतरवलो. बाचाव जालो म्हणालो. फाटीं गोवन पळयतना सगळें पांपाळ्यां कोणाच्या हातांत आसलें? जिवान म्हणालो वण्णा. सगळें हांवें उतरवलें पांपाळें जेजूच्या हातांत आसा. वय म्हणटा पो देवाचें उतर धम्म कृत्य पुस्तक अध्याय 17 वाक्य 20 आनी 4 म्हणटा, हो संवसार आनी तांतू आतल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा संवसाराचो धनी. हो संवसार आनी तांतू आतल्यो सर वस्तू रचलेलो देव सर्गा आनी संवसाराचो धनी. तो भावार्थ घट करून भावानी भयणी ह्या नोवेनाच्या मिसाक आमी आयल्या, बेश्टे आयिल्ले हांव न्ही. हांगा फाटीं येताना आमचो भावार्थ आनीक इल्लो इंचा चड जावंक, बेविश्वासी पयस करूंक. जशें भांगाराची परीक्षा उज्यांत आसा तशें मनशाच्या भावार्थाची परीक्षा ताच्या कश्टांत जाता. तुज्या कश्टांत तुज्या भावार्थाची परीक्षा जाता. कश्टांत देवाक पळयतलो, कश्टांत देवाचो हात पळयतलो भागी मनीस. कश्टांत दुष्टू सक्सेचो हात पळयतलो, माट मंत्रा पितीचपणाचो हात पळयतलो निर्भागी मनीस. ताणें नोवेना करनी फायदो ना, मीस भेटोवणी फायदो ना. मीस भेटोवचें, नोवेना करचें, मागणें करचें भावा आनी भयणी, म्हजो आनी तुजो भावार्थ घट करूंक. दुबाव येताना दुबाव पयस करूंक. हांव जियेल्यारी देवाचो देवाची, हांव मेल्यारी देवाचो देवाची, हो भावार्थ घट करच्या खातीर हांगासर आमी आयल्या. हांव देखून हाका बरो दाखलो आयचो वांजेल. दुबावलो जेजूचो आपोस्तल थॉमास. कित्याक जेजू तांचे सांगाता आसतना तांकां भिरांत नातली 3 वर्सां, कंत नातली, नश नातली, एकसूरपण तांकां भोगों नातलें, कांगाल ते धांव नातले. पूण ज्या कडी तांच्या मेस्त्रीक जेजूक धरलें, मारलें, ताका कुर्र शिक्षा दिली, ताका कुर्सा रुमकळ्ळो, नांवां नाश केलो, ते निराशी जाले, ते कांगाल जाले, ते एकसुरे जाले, ते रडले, काळोख आयलो. तांच्या जिनियेचें विमान वयर सकला जावचें बरें भोगलें. आनी आतां कितें खबर जाल्या, तो जिवान जाला म्हणलें पाती येवचें कशें. आंदो सगळो घुस्पडलो. ह्या वाऱ्या मादळा मदें सांत थोमास घुस्पडलो. केदाळा तूं आनी हांव भावा घुस्पडटा. त्या वेळार जेजू येता. दाखलो जेजू आयलो न्ही, वांजेलान आमी आयकलें. जेजू आयलो आनी मदेगात रावलो आनी थोमास आपले गाय दाखोवन म्हणालो, पळे आनी आपड, पळे आनी आपड. आमी खंयची वस्त काण घेतना कितें करता? 25 पटी गुणावन पळयता न्ही. रांदोळी काणयतना तशेंच तें घोसाळें काणें जाल्यार 25 कुडके कर, मागीर काणूचें तें. खंयची वस्त काणयतना कितल्या पटी उडास काडा. तुमी एक कापड काण गेल्लें, एक शर्ट काण गेल्लें, शर्ट नाल्यार सोडना, कापड काण घेतना कितलो वेळ त्या कापडा खातीर करसिला, गुंडायला पळया. तें सारकें आसा की ना, आपोण 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 मागीर तें सोडून आयिल्लें आसा. आनी जेजू म्हणटा ताका, ये आनी आपड, टच टच अँड सी. आनी थोमासान आपडोंक आनी पळोवंक आपयलो जेजू आजून तुका आनी म्हाका. हांवें रडटाना, हांवें कंतीस जाताना, हांव एकसुरो जाताना आपयता. कित्याक जेजून कित्याक आपडोवंक सांगलें? कोणी म्हणी कश्ट आसतना, कश्टान वेळार उतरां पावणान न्ही. आसपत आसलो रडता, बिल्ल फारीक करूंक ना म्हणटा, वय गे वण्णा जायत गी, हांव मागता म्हळ्यार ताका समाधान जाता. बिल्ल फारीक करूंक जायना म्हणटा तुज्या पोल्सा हात घालो जाल्यार ताका समाधान जाता न्ही. तो रडतना तुजें पर्स भायर आयलें जाल्यार ताका इल्लें समाधान जाता. तुज्या घरा आयलो मागतलो, भूक लागल्या बाये म्हणटाना तुवें दार घाल्यार समाधान जाता. हें जायना. तुवें इल्लें आयदनांत कालचें उरलें जाल्यार इवण्णी दिलें जाल्यार ताका इल्लें समाधान जाता. देखून जेजू न्हू तो दुबावला, तो कश्ट जाता, तो निराश जाला, ताच्या गायत दाखयलें मात्र न्ही, ये आनी आपड म्हळें. आनी तो तूं जेजू भावा आनी भयणी तुका आनी म्हाका आज आपडता. आपडता आनी म्हाका आनी तुका धाडटा. तुका आनी म्हाका पळोवन हेरांनी जेजूक आपडोचे. तुका आनी म्हाका पळोवन हेरांनी जेजूक पळयचे.
भावार्थाच्यो संगती कुडीच्या दोळ्यांनी पळोवंक आमकां मेळनात. भावार्थाच्या दोळ्यांनी पळयचे, काळजाच्या दोळ्यांनी पळोवन अनुभव करीचे. देखून आमी म्हणचे भावार्थाचें विधान मागणें म्हणटाना सत म्हणटा, मागणें म्हणटा आमी कितें म्हणटा हांव सत म्हणटा, सर पोतेदारा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आमी म्हणटा. म्हणजे आमकां हो भावार्थ दिल्लो देवान. भावार्थाचें उगडापें घेवन ताणें केलें रेवलेशन. ताणें कितें उगडापें केलां भावार्थाचें विधान मागणें आमी म्हणटा. ताणें कितें आमकां शिकयलां तें बायबलांत आसा. तें बायबलांतले पळय सभा कितें आमकां शिकयता, ते आमचे आवय बापूय कितें आमकां शिकयतात, ते आमकां याजा कितें शिकयतात, हें सगळें देवान उगडापें केलें. रेवलेशन म्हणटा आमी तें पळयत पुस्तकांत दाखल जालां. तें पळय सभा आमकां शिकयता, तें आमचे आवय बापूय आमकां शिकयतात. त्या द्वारे आमचो भावार्थ घट जाता. आनी तातूंत दाखल्याक पयल्या अंतर आसात आमची आवय आनी बापूय. भावार्थ असो आमचो भावार्थ घट्ट करूं प्रेरणा दिवची आसात आमकां आवय आनी बापूय. ती पयलीं वडिलां आमकां दाखल्याक आसा. पळयत पुस्तक मक्काबेवाचें पुस्तक पोरण्या सोल्ल्यांत दुसरें पुस्तक अध्याय 7 तुमी घरा वचून वाचा. तांचे एका आवयचें दृश्टांत आनी तिच्या 7 जाणां पुतांचें दृश्टांत आसा. जुदेवांक दुकराचें मांस आड व्हरलें आनी तें खायचें म्हणून रायान फोर्स करतना हे 7 बाबाव आनी तांची आवय आयकोंक नात. आनी ह्या 7 जाणां भावांक आवयन प्रेरण दिलें. आवय कितें म्हणटा पळया, तिच्या पुतांक तिच्या दोळ्या मुखार दग दितना आवय कितें म्हणटा पळया. आवयचीं उतरां, ती आपल्या पुताचेर भागवली आनी क्रूर रायाच्यो कपडाय करून तिणें आपल्या पुर्वजांच्या भाशेन म्हज्या पुता म्हजी दया कर. हांवें तुका 9 म्हयने म्हज्या गर्भांत वावयलो आनी 3 वर्सां पर्यंत तुका दूद दिवन पोसलो. हांवें तुका वागयलो आनी तूं ह्या प्राये पावसो तुका सांबाळलो. म्हज्या पुता हांव तुजे लागीं विनंती करतां, आकाश आनी पृथ्वीर दीस लाय आनी तातूंत तूं आसा सगळें पळय. देवान अस्तित्वान आसलेल्या वस्तूंतलें तें रोसूंक ना म्हूण तुका जाण जातली. तेच बरी मनशाकुळूय अस्तित्वाक आयलें. ह्या फाशीदारा भिये नाका. बघा तूं ताच्या भावां सारको म्हूण दाखय आनी मरण स्विकार कर. अशें काकुळडीच्या दिसा तांचे चोवें तुकाय हांव मेळोवंक शकतलीं. आवयचीं उतरां पळया. पूत कितें म्हणटा, तिणें उलोवन जाताच तरणाट्यान म्हळें, तुमी कित्याक रावतात? हांव रायाची आज्ञा पाळचो ना, आडवारलें दुकराचें मांस खावचो ना. मोइजे उदेश आमच्या पुर्वजांन दिल्ल्या धर्मशास्त्रांतले आदेश मात्र हांव पाळटलों. पूण तूं हेब्रेवांचेर सर जिन्साचे कस हाडलेलो तूं देवाच्या हातांतलो बिलकूल सोडचो नाय. आमी आमच्या पातकां पासून कश्ट भोगता. कश्टां वरवीं आमकां सारक्या वाटे हाडचे खातीर आमचो जिवंत देव थोडो काळ पर्यंत आमचे रागार जाला जाल्यार तो परत आपल्या सेवा कडेन राजी जातलो. असलीं उतरां तो मुखार व्हरून येता. निमाणें आयकता आमी त्या आवयच्या मुखार 7 जाणां पुतांक लागाड काडलें. निमाणें आवयकी लागाड काडलें. पळया त्या आवयचो भावार्थ, त्या पुतांक तिणें दिल्लो भावार्थ. कश्ट जाल्यार तिणें सोंसलें, तिणें पुताचें मरण पळयलें आनी तिचो भावार्थ घट जालो. देखून आजून पळयत पुस्तकांत तेचें दृश्टांत दृढ जालां. तिका मेळिल्लें बळ गायता न्हू त्या भावार्था वरवीं. आमी आमच्या कश्टांत आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता आनी देवाक आमी विश्वास रावलेलीं जैतेवन जाता म्हणल्यार आनी एक साक्ष आसा. जोबाचें पुस्तक. जोबाचें पुस्तक. जोबा कडेन आस्त आसली, पास्त आसली, गोरू वस्त्रां आसलीं, पूत आसले, दुवा आल्यो, पूर्ण नास जालें. जोब कितें म्हणालो पळया. जोबाचें पुस्तक अध्याय 1 वाक्य 20 आनी 1. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं, आखेर जावना. ताच्या तकलेंतल्यान पांयाच्या मुळा पर्यंत बर्न केसोळे भरल्यो कुडींत. एक कैलेचो कुडको काणगणो खोरपितालो तो आनी गोबरांत बसलो. ताच्या बायलेन म्हळें, तूं कित्या वाचताय? देवा शिराप कर आनी मोर. बायले पळोवंक जावना गोवाचे कश्ट. तवळ तो म्हणालो, आमी देवा कडचें सूख स्विकार करता तर दूख स्विकार करूं नजो. कित्या? अध्याय 2 वाक्य 10. आनी पळयत पुस्तक म्हणटा, सगळ्या आपल्या विघ्नांत जोबान आपल्या उतरांनी पातक केलें ना, दुबाव केलो ना, देवाचेर विश्वास दवरलो. आनी जोबाच्या पुस्तकाच्या निमाणें आमी वाचता पुरा कितें वेल्लें पळय, पुरा पाटीन दिलें. ताच्या भावार्थाक साक्ष जावन सगळें पाटीन दिलें. अमोरीत लेतिशिया म्हणलें अपोस्तली पत्रांत पापा फ्रांसीस म्हणटा, भावार्थाची वाडावळ जावंक वडिलां हातेर. भावार्थाची वाडावळ जावंक वडिलां हातेर जातात. एक आवय आपल्या भुरग्याक जेजूचो वा सायबिणीचो उमो घेवंक शिकयता. एक बापूय आपल्या भुरग्याक विश्वासीपणा विशयान सांगता.
ती भुरग्याक देवाचेर फात्तीनी दवरूंक शिकयतात तर भुरग्याचें काळीज मागण्याची सुवात जाता. आवयन आनी बापायन मोरयेचो उमो काडून शिकयलो जाल्यार देवाक बापा जेजू सोडून जाल्यार पवित्र करणार म्हण शिकयलें जाल्यार भुरग्याचें काळीज मागण्याची सुवात जाता. भावा आनी भयणी, हांगा आमी बसल्या जाल्यार आमची बुन्याद घाल्ली कोणें? आमच्या आवयन आनी आमच्या बापायन. देखून तांकां व्हडली जबाबदारी आसा. देखून आवय बापूय केदाळा आपूण जावन प्रामाणीकपणी देवाचेर पाती येतात, ताका सोदतात, आपणाची गरज आसा म्हण बगतात. ती भावार्थाची पयली साक्षी. तांकां पळोवन आमचो भावार्थ घट जाता. आनी दुसरें सांत भोक्त. सांत भोक्त प्रतिदान मार्तिरां उज्यांत फुल्लेलें फूल, उज्यांत फूल फुलताय करपण येता. तरी सांत भक्तां मार्तिरां उज्यांत फुल्लीं ती, परमळ्ळीं ती, पालेलीं ती, विस्तारलीं ती. तांचे पैकी एकली जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज. तिची जिणी मोठवी, तरी ज्या मोठव्या जिणयेंत तिचो भावार्थ देवाचे विशेश. तिका कश्ट आसले, दूख आसलें, एकसूरपण भोगलें, निराशपण भोगलें, कुटुंबांत समस्या आसले, तरी ती घट्ट रावली. भावांनी भयणी, आजकालच्या संवसारांत दुबाव आसा. दुबावाच्या की चड देवाचेर फात्तीनी दवरलीं मनशां उणी जातात. नॉन बिलिवर्स आर इनक्रिजींग. कित्याक? देवाचेर भावार्थ उणो जाला. कित्याक? वस्तू आसात, वस्तू समाधान दिता, भावार्थाची सुखी धाडायल्या, शिकप चडलां, जाणवाय वाडल्या, राजावी वाडलां, देवाची गरज ना म्हण बगता. असल्या सुखी धाडायल्या संवसारांत मिसाक आयल्या. हांवें आनी तुवें भावार्थाची उत्तम साक्षी जायचे. म्हजी आनी तुजी जिणी तांकां एक प्रेरण जायचे. थोड्या वर्सां आदीं पयले फावटी हांव दुबाय गेल्लो. दुबाय गेल्ल्या वेळार थंय आसल्या वेळार म्हज्या फिरकाजीचे तरणाटे म्हाका मेळ्ळे, 6 जाण मेळ्ळे. ताणें म्हाका भोंवडायलें आनी निमाणें म्हळें, फादर एक वॉटर पार्क आसा, त्या वॉटर पार्काक या वायल्ड वाडी म्हणलें वॉटर पार्क. ताणें म्हाका आपोवन व्हेलें आनी त्या वॉटर पार्कान विविध खेळोंक आसलें. हांवें पयले फावटी खेळचें तें बरा. देखून ताणें म्हाका एका दोणीर बसोवंक आसलें. बसले आमी 6 जण. त्या दोणीर बसल्या उपरांत म्हजें काळीज तोंडाक आयलें. तितलें भियेलो हांव. आनी त्या दीस पयले फावटी सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें म्हळ्यार किर्तन सारकें गायिल्लें हांवें त्या दीस. ताच्या पयलीं मस्त फावटी गायलां, हाजो अर्थ कळनासलो म्हाका. ताच्या उपरांतय गायलां. त्या दीस दोणीर बसोवन ती पुरा वयर सकयल कोण सारका पुरा वेताना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना म्हण बरें अर्था बरीत हांवें गायलें. आनी खरेंच उणें जावना साबितान भायर आयलो हांव. भायर आयिल्ल्या उपरांत तरणाटे विचारता म्हजे लागीं, कशें जालें फादर? बरें जालें, मस्त बेन दिसलें. आं, तुमी आसात म्हूण आमी बसल्लीं. हांव तुमी आसात म्हणून आमी बसल्लीं. हांवें पयलें बेन दिसता म्हळ्यार ते उसळटे आहले. तांचें उतर म्हाका आतां एवढं आसात. तुमी आसात म्हणून फादर दोणीर आमी बसलें. हांव पप्पा मम्मी डाडा मम्मी तुमी आसात म्हण हांव बसलां. आमी मस्तपटी मुळां आसतलें आमच्या घरांत. आमची आवय, आमची बापूय, आमची 2 वयर सकला जाता आसतना आमची 2 घट्ट सांबाळूंक तीं आसात. आजुनूय आमच्या जिणयेंत 55 आसात. एकसूरपण आमकां मेळटा, टेन्शन आमकां येता, प्रेशर आमकां चडटा, जिणयेचे कुरीस संकश्ट आमकां चडटात, एकसूरपण आमकां दोसता. आनी असल्या वेळार हांवें आनी तुवें भावांनी भयणी देवाचो हात पळोवंक जाय. हाच्या पयल्या वचपान आमकां आयको मेळिल्ल्या परी आमी इस्रायल परचे बरी म्हणोजे, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतल्यांव आनी ताचें उतर आयकतल्यांव. पळया, आमी सर्वेस्परा आमच्या देवाची सेवा करतल्यांव आनी ताचें उतर आयकतल्यांव. ह्या दिशेन आमची मिसां, ह्या दिशेन आमचें आराधन, ह्या दिशेन देवाचें उतर, ह्या दिशेन नोवेन आमची मागणी आमकां आदार जावं दी. आमचें मागणें केल्ल्या वरवीं वामाट, पितीसपणां, मंत्रां आनी कोणें कितें केलां हें सगळें पयस वचोन दी. कश्टाचे वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीत सई, ताची वरवणी जाताच आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्य 12. कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीत सई, ताची वरवणी जाताच आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्लो जिविताचो मुकुट तो जोडटलो. असलो भावार्थ आसलो जेजूचें ल्हान फूल सांत तेरेज आसो. असल्यात भावार्थान जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराचे कुरीस कस काडून रावलो. ताका जेजू क्रिस्ता, जेजू बाळकाक मान करूंक आयिल्ली आमी सर्वां आमचो भावार्थ घट करया, तीर करया आनी त्याच भावार्थान जियोन मरोवंक तित्त कृपा आमी मागया.